मिठा आगरांचे संरक्षण करप गरजेचे म्हणून आमदार विरेशान विधानसभेत प्रश्न काडिल्लो. आमदार विरेशाक दिल्लें उतर सरकार पाळटलो. गोंयच्या मिठा आगरांतल्या मिठाक मार्केट मेळोवन दिवंक सरकाराचो यत्न चल्ला. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत उलयलो. मुख्यमंत्र्यान सांतांद्रे मिठा आगरांची पळोवणी केली. मिठाचो खंय अभ्यास करता. हांवें असेंब्लीन आमदार बाब विरेश बोरकार हांणी सॉल्ट पॅन मिठागराचो विशय काडिल्लो आनी ताच्या सांतांद्रे कॉन्स्टिट्युन्सीन एप्रॉक्सिमेटली मोर दॅन 50 मिठागरां आसा. ऑन एन एवरेज एकट्याची 4 ते 5 एकर लँड ही एकट्या मिठागराची आसा. ती रिवायव जावप सर्वायव जावप गरजेचें आसा. त्या प्रमाणे आमच्या बायोडायवर्सिटी ओके मिठागराचे खातीर सेपरेटली पॉलिसी आमी लॉन्च केली. हांगा आयल्या उपरांत तेंचें आयकून घेतलो. तांच्या खातीर मेनली म्हणजे मानस बांदप आनी मिठागार निवळ करप. मानस बांदचें काम हें आमच्या WRDच्या मार्फत येता त्या ऑक्टोबरांतल्यान सुरवात जातलें. मिठागार परत एकदां तांकां मार्केट मेळोवन दिवपाक म्हणजे आमच्या बायोडायवर्सिटी ते अरेंज केला. जो युनीट ते सगळे विकत घेतलो तांच्या खातीर तेणें आपयला ताका, जेणे करून ताजें मीठ हें सुरवात टेस्टिंग करपाकूय आमी धाडला. इट इज फॉर द कॉस्मेटीक पर्पज, फॉर द कन्जम्पशन पर्पज. त्या खातीर आतां पर्यंत सगळे रिपोर्ट रेडी करून घेत आसा. एकदां सगळे रिपोर्ट रेडी जाले काय ताज्या उपरांत ताजेर आमचे जी पॉलिसी डिसिजन फायनलायज करतले. बट हे डिसिजन मिठागार गोंयांतले डिसिजन युनीक मिठागार ते दवरप ही काळाची गरज आसा. हे डिसिजन बायोडायवर्सिटी गोंयची आनी ती बायोडायवर्सिटी मेंटेन दवरपा खातीर सरकारान असेंब्लीन प्रॉमीस दिला त्या प्रमाणे ते आमी करतले हेजें हांव आश्वासन दिता. कारण तेणी मुद्दामून आमदार विरेश बोरकारान हो विशय रेज केलो आनी ते दवरपा खातीर आमचें सरकार हें आसा तें कार्यरत आसा. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.